दुसरी सोमूत. खोट आसलोले गुरू मेंढरू सर्वेस्पराक भेटोवं नाकात. ताका इमानदोनांत. तुमच्या मदल्या कोणूय दादल्यान व बायलेन दुसऱ्या देवांची सेवा पुजा व सुर्याक, चंद्रिमाक आनी नखेत्रांक खंयच्याय शारांत मान नमस्कार दिला आनी हे परी सर्वेस्पराचो करार मोडला म्हूण आयकोशात जाल्यार हाची बारकायेन आनी निगूत चवकशी करात आनी खरेंच असलें कोत्तूक घोणलां जाल्यार ह्या मनशाक फातरावन मारात. पूण त्या आदीं दोगां तरी जाणांची गोवाय गरजेची, एकल्याची पुरो न्हय. आनी ताका मारूं नजो. त्या गोवायांनी पयले फातर मारचे, मागीर हेरांनी. हे परी तुमचे मोदें असलें खोटेपण पुसून वेतोलें. लेवितां मदले मनसुबदार. गडे गांवच्या नितीदारांक खरेंच एक खटलो समजना जायत. समजुया बाटा बेंसाचो एक प्रस्न, वो कोण एकल्याचो जीव काडला पूण हें एक प्राणघात वो बेश्टेंच एक प्राण काडप अशेंय जावं येत. तेन्ना मान नमस्काराक एकूच जागो आसा थंय वेचें आनी हो खटलो तुमचे याज्ञिकां आनी त्या कालार नितीदार आसात तांचे मुखार दवरचो. ह्या विशीं ते थाराव घेतले आनी तुमी फकत ते सांगतात तें करचें. शेकीन तांचें फर्मोण एकाने मांडून घेवचें. कोणूय त्या नितीदाराक वा याज्ञिकाक खालतो जायना ताचो जीव काडचो. ह्या जिनशी इस्रायेलांत हें वायट पयस जातलें. मागीर हें आयकून सगल्यांच्या काळजांत भिरांत रिगतली आनी तशें आनीक कोणूच करचो ना. राजा. सर्वेस्पर तुमकां दिता तो गांव तुमच्या ताब्यान घेतोच, तुमी थंय थीर जातोच, हेर देस पोरजां परी तुमकांय एक पातशाय गरजेचो म्हूण तुमकां दिसतलें. आनी तुमी विंचून काडटात तो मनीस देवाक मानता वो ना हाची पयली खात्री करात. तो पयले सुवातेर तुमचे पोरजेंतलो जावंक जाय. एका पोरक्या मनशाक तुमचो पातशाय करूं नाकात. पातशायाचे पोलतोनींत चड घोडे आसचे न्हय आनी घोडे विकते घेवंक ताणें पोरजेक इजिप्तांत धाडची न्हय, कित्याक आपले पोरजेन केन्नाच परत इजिप्तांत वेचें न्हय. अशें सर्वेस्परान म्हणलां. पातशायाक चड बायलो आसच्यो न्हय, कित्याक त्यो ताका सर्वेस्परा सशिलो पयस करतल्यो. आनी रुपें आनी भांगर पुंजावन ताणें चड गिरेस्त जावचो न्हय. तो पातशायाचे सदरेर चडटोच ताणें आपणा कडेन देवाच्या कायद्या शिकवणेचें एक प्रती दवरूंक जाय आनी नीट लेवीत याज्ञिकां कडेन ग्रंथ आसा ताचे वेलें उतरावंक जाय. ताणें हें पुस्तक आपल्या हाताक मेळटा तशें लागींच दवरचें आनी ताणें आपल्या आख्ख्या जिवितांत तें वाचचें. हे परी तो सर्वेस्पराक मान दिवंक शिकतलो आनी ताचे कायदे आनी हुकूम विस्वासान पाळटलो. ना तर तो घडये गोरवान भरोन आपूण हेर इस्रायल लोकां परस बरो आनी देखून देवाच्या हुकुमाक पाळो दिवची आपणाक गरज ना अशें समजत. पूण देवाक खालतो जावन तो आनी ताची संसद सोबार पिणकेक सदरेर आसतली. देवाचें उतर हें.